आमी कमिटी आणि हांव अध्यक्ष सर्वेश नायक आज श्री कृष्ण देवळेश्वर जात्रोत्सव 60वा जात्रोत्सव आणि व्हड उमेद जाता 60वो जात्रो आमच्या एक भाग्य लागलें आमकां की 60वो जात्रोत्सव आमकां मनोवपाक मेळ्ळो। जात्रेच्या निमतान सगळ्यांक आयज शुभेच्छा दिता। आयज सकाळ फुडें आमचे पयली 7 सुमार सत्यनारायणाची पुजा जाली। यजमानी श्री सुभाष पेडणेकर आनी ताची मिसेस सुस्मिता पेडणेकर तांच्यांनी केली। तशेंच वर्सा पद्दती प्रमाणे आमची पालखी आयज शांतादेव आमचे ग्रामदेवता तिका भेट घेवन तेजी आमी आंबेखाण्यातल्यान सुरवात करता आनी ती तशीच मानस भाटान आमचे मारुती मंडप आनी धक्यार वचून परते पेडा कडल्यान देवळान वतली। आमकां अंदाजे कमीत कमी 18 ते 20 वरां तरी लागता वयर पावपाक। आनी आज रातचे दशावतारी नाटक आनी दुसरे दिसा फाल्यां कोंकणी नाटक आसतलें आनी एक व्हड उमेद दिसता सांगपाक की आमी आयज 12 वर्सां जालीं आमी कमिटीन आसा आनी प्रत्येक वर्सा आमी कितें ना कितें नवें करीत आसा। देवळेश्वराक भांगराचो मुकूट म्हण तशेंच ताजे कळस जालो, मागीर पोरू आमी पालखेचो एक पालखेक नाल जो व्हडा हितून बऱ्या हितून सजोवन आमी केल्लो आनी अंदू आमच्या देवळेश्वराक इच्छा जाली की भक्तगणांक चांदीच्या पालखेन मेळपाची, म्हणजे पालखेन बसून प्रत्येकाच्या भक्तगणांक मेळपाची तशें आमच्या मनान ताणें घातलें आनी सगळे गांवांतले आनी महाजनांनी हातभार लावन आमी चांदीची पालखी तयार केली आनी आयज आमचो देवळेश्वर प्रत्येक भक्तगणांक चांदीच्या पालखेन बसला आनी भक्तगणांक सगळ्यांक मेळटा। आनी परत एकदां हांव 60वे जात्रेची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। चांदीची पालखी ती घालता मागीर कॉन्ट्रिब्युशन खूब कोर घेतला। आतां तो फुडें तो दागोय घेवपाचो आसा म्हणजे सगळ्याच्या वतीन आनी थंय वॉलूय बांदपाचो आहा। ताका लागून हांव ताका शुभेच्छा अशीच दिवची म्हणटा। खूब लोकांनी तेजी इतकी तकणूक करता लोक की ह्या फुडें कोणूय चांदी कशें करूंक नासलें म्हणटा। थंय गेल्यार ताका अहत आरोग्य आयुश्य खूब दिवचें अशें। सगळ्याकून पयलीं शांतादुर्गे मातेक नमन करता आनी श्री कृष्ण महाराजाक नमन करता। आयची श्री कृष्ण महाराजाची पालखी वेऱ्या गांवांत हांगा पुराय गांवांत फिरतली। 60 वर्सां कंप्लीट जाता आनी म्हाका दिसता एक उत्साहान व्हडल्या उत्साहान आमच्या जे कमिटी मेंबर्स आसा, अध्यक्ष आमचो मित्र सर्वेश नायक तशेंच सगळी कमिटी एक व्हडल्या उत्साहान ह्या फावटी पालखी आसा ही चांदीची पालखी तेंच्यांनी केल्या आनी मोठ्या हितून सामके आख्ख्या गांवांत आयज ती फिरतली। सकाळीं पुजा आमचे मित्र सुभाष पेडणेकर आनी तेंची घरकान्न सौ सुस्मिता पेडणेकर आमची गांवची सरपंच हेणें केल्या आनी म्हाका एक बरें आयज सकाळीं फुडें एक बरो उमेद जाली की म्हाका सकाळीं पालखी भायर काडपाक एक म्हाका चान्स मेळ्ळो। आयज हांव मागतां श्री कृष्ण महाराजा कडेन की पुराय गांव आमचो जो गांव आसा आमच्या सगळ्या गांवांत बरो उत्साह बरो आशिर्वाद दिवन आमच्या सगळ्या गांवकारांक ग्रामस्थांक आशिर्वाद दिवचो, जे करून गांवांतली सगळीं कामां जीं आसा ही बऱ्या पर्यंत गांवांतल्यो सगळ्यो फॅमिलीज ज्यो आसा ह्यो बऱ्या आशिर्वादान बऱ्या पर्यंत तेंचे सगळें संवसार चलतो म्हणून अशेंच सगळ्या आयच्या ग्रामस्थांक हांव आयच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं।